हे जे मयाचे तळे हे अख्ख्या गोंयान आनी भारतानूय प्रसिद्ध आसा. पूण गेली 7-8 वर्सां जाली ह्या मयाच्या तळ्याची परिस्थिती खुद्द मयाकारांकूच वायट दिसता पळोवनूच, आनी हेजेर टोटली सरकारान दुर्लक्ष केल्लें आसा. हे जे तळे आसा त्या तळ्याचो इतिहास जर पळोवंक आसा जाल्यार 1977 सालांत जेन्ना मुख्यमंत्री शशिकलाताई काकोडकर आसली तेन्ना हे जे तळ्याचे आसा ते सगळे एक्वायर करून हे तळे आहा ते ट्युरिजम डिपार्टमेंटान घेतलेले. पूण काळांतर बदल्लो, फॅसिलिटी खूब आसल्यो. ह्या तळ्याच्या वयरसून आमचे जे हे आसले दुकानकार आसले बारीक गाडे घालून आपलो संवसार चलयतालो आनी तेन्ना तांकां प्रॉफिटूय बरें जातालें. पूण फाटल्या 7-8 वर्सांक जे मयाचे तळे म्हणून जे पणजे दाखोवंक लागले तळे म्हणून, आनी हे जो ट्युरिस्ट स्पॉट आहा तो हळू काबार करपाचो, फक्त बोटींग आनी ते लॉजींग आसले म्हणून हे मयाचे तळे लोकांक तरी कळटाले की मयाचे तळे आसा म्हणून. बाकीचे जो इन्फ्रास्ट्रक्चर भितून जावं आसलो तो कांयच नासलो. हांव कितें सांगूंक सोदतां, हे जे मय तळें आसा न्हू ते अख्ख्या मया खातीर आसा. आनी जो पर्यंत हें उसपा ना आनी तेजी जेन्ना जो पर्यंत जो हे काडिना तो सगळो पानाक भरलेलो आहा तो हे गाळ, तो पर्यंत हेका उदीक जावचें ना. आनी मयाकारांक आमकां शेत कुळागर हें आहा न्हू ते आपणाक करूंक मेळचें ना आमकां. त्या खातीर हांव गोवोरमेंटाक इतलें सांगूंक सोदतां की पयल्यान पयलें हें उसपोवन दिवपाचें आनी त्या नंतर फुडले स्टेप घेवपाचे आनी सगळ्यांचे जे कितें प्रस्न आहा न्हू ते सॉल्व करपाचे. हांव हांगा ल्हानपणा पसून खूब येतालो, म्हाका पप्पा घेवन येतालो. हांगा बरें गार्डन आसलें, म्हणजे अशें लोकूय खूब येताले हांगासर. म्हणजे अशें की आमकां सगळ्यांक भुरग्यांक मजा येताली ह्या गार्डनान. ह्या भुरग्यांक गार्डनान फॅसिलिटी खूब आसल्यो हांगासर, बरे पैकी सगळे गार्डन आसले. आनी भुरग्यांक गार्डनान फॅसिलिटी अश्यो आसल्यो की झोपाळे आसले, लाफींग ग्रास आसलो आनी खूब कितें कितें आसलें. जो हे आतां कितें केलां थोड्या वेळान कितें जालें की लोकूय हांगा कमी जाले. आनी हे आतां सगळें कितें केलां ते सरकाराक कितें मागता हांव की भुरग्यांक एक चिल्ड्रन पार्क करचो, की आपलो भुरगे एक खंयचो बापूय त्या भुरग्यांक घेवन येयलो जाल्यार तांकां बाबा समज तो बोटींग करूंक शकना कित्याक असो भंय दिसता हे उदका खातीर, जाल्यार तो बाबा भुरग्यांक घेवन आपले चिल्ड्रन पार्काक वयचो आनी बरे भशेन त्या भुरग्यांक बरे आनंदी अशें खूश जावन भुरगे घरा वयचे इतकें सरकारान मागता.